कित्याक हांगा हेंका स्टॉला काडूंक लायल्या कितें म्हणटा ती स्टॉला काडूंक लायली न्हू. हय काडून इतली- गेले इतली- एका गाड्याक लागून आमी थोडेशे कितें लोन काडलेले घर बांदपाक कितें करपाक जावं कितें आपले जातले म्हणून आतां मातशें टेन्शन कशें आतां पळोवया कितें जाता तें. फाल्यांच्यान तूं हांगासर ह्या गाड्यांचेर दिसची ना मागीर आतां कितें सोर्स ऑफ इनकम मागीर कितें म्हणून चिंतला आतां. आतां परते आहा ते कामाक वचपाक चिंतला पळयता तरी पूण आमकां आतां एजीर कामाक पळय कोण घेवचो ना. आकान हाडलेले आसा भांगर. गायज पयात गायज आयज आमी येयला गोटी सोडा पिवपाक. खूब गरमी जाता आनी आमी न्हू हरशीं कितें तरी खावपाक येयल्लेली पण हांगासर तुमी पळोवपाक शकता स्टॉलात ओपन जावंक ना आजून. आनी आयज शुक्रार न्हू. हय आयज शुक्रार. वेज कितें मेळटलें कोण कांयच दवरिना वेजान खावपाक. पयात गायज आनी दुसरो कसलो फ्लेवर ना खंय फक्त लेमनूच फ्लेवर आसा. सो गायज तुमकां हांगासर आतां कमी स्टॉलां कित्याक दिसता जाणाय सालिगांव कित्याक हांगा हेंका स्टॉलां काडूंक लायल्या कितें म्हणटा ती स्टॉलां काडूंक लायली न्हू. हय काडून इतली- गेले इतली इतली मेहनत तुमची असली नोटीस येयल्ली आहा आमकां. की आयचो लास्ट डे म्हणून न्हू. हय आमकां नोटीस घातलेली 7 दिसा भितर क्विट करात म्हणून. आनी डेली ब्रेड तुमचो म्हणटा पळय तो ह्या गाड्या वयल्यानूच डेली ब्रेड न्हू. आतां एका गाड्याक लागून आमी थोडेशे कितें लोन काडलेले घर बांदपाक कितें करपाक जावं कितें आपले जातले म्हणून आतां मातशें टेन्शन कशें आतां पळोवया कितें जाता तें. सो गायज हांव तुमकां थोडे दीस पयलींच हांवें एक व्हिडिओ घातलेली रिगार्डींग हांव मार्केटान गेल्लो फिश मार्केटान गेलो आनी कितें जाल्लें म्हाज्या वांगडा पळय तें तुमकां सांगलेलें हांवें की हांव गेलो थंय भायर एकली बायल बिमला विकताली 40 रुपीज. ओके आनी भितर वचून पळयताले सगळे भायले लोक हजारांचें नुस्तें विकता कसले इसवण पापलेट. अरे आमचे गोंयकार बाबडे भायर तशेंच हे बाबा गांवची पळय गांवकार सारकी प्युअर हांगासरली वयल्यान लायसन होल्डर सगळे सारखे. एटलिस्ट तांकां तरी हांगा गाड्यो चलोवपाक परमिशन दिवचें न्हू PWDन हांगासर. आमी 7-8 जाणां आहा की लायसन घेवन चलयतात. हे पळय 7-8 जाणां आतां तुमी पळया मुद्दम पळया ते ही ती लेन दिसता तुमकां ही फूल आख्खी भरलेली पयलीं स्टॉलांनी आनी आतां पळया तुमी 2-3-4 फक्त 4 स्टॉलां आसा. आनी तेंचो डेली ब्रेड बाबडो तिचो हो गाडोत न्हू गे. हय आतां बाबडे ती टेन्शनान ती म्हणटा आपूण आतां इतलो लोन काडलेलो म्हणटा लोनाचे पयशे आतां कोण भरतलो. लोन कशी भरतली आपण भुरग्याचें शिक्षण आहा भुरगो शिकता तिचो व्हडलो भुरगो तेजे आपूण कशें पळय सारकें न्हू. हय कितें पळोवया आतां देवानूच सपोर्ट करूंक जाय आनी गांववाल्यान. व्हेरी बॅड व्हेरी बॅड. आनी हांव हांगासर येयल्लो तुका मेळपाक स्पेशली कित्याक म्हाका तिची मॅसेज आसली बट हांव आयज काय खावं शकना. खूब भूक लागल्या आनी कितें रूच येता कितें खावपाक पण खावं शकना. म्हाका डायट दिल्या डॉक्टरान एक स्पेशल बट स्टील म्हाका एक कॉफी मार जाल्यार मार. कॉफी आसा कॉफी ना छाने दूध काबार जालें. दूध काबार. अरे अरे पळय म्हाजें नशीबूच पाडलो. ब्लॅक कॉफी करून जाता. ना 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 असो वयची ना म्हाजे कडेन. च्या हाडून दी तेंचे ना 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 रोस्ट. आतां म्हाका एक सांग आतां कितें म्हणून आतां डिसिजन तुजें कितें म्हणून आतां बाय चान्स हांगा समज आतां आयचो दीस लास्ट म्हणटा तूं फाल्यांच्यान तूं हांगासर ह्या गाड्यांचेर दिसची ना मागीर आतां कितें सोर्स ऑफ इनकम मागीर कितें म्हणून चिंतला आतां. आतां परते आहा ते कामाक वचपाक चिंतला पळयता तरी पूण आमकां आतां एजीर कामाक पळय कोण घेवचो ना. ह्या एजीर खंय कामाक घेतलो गे कोण. पळयता आतां कितें जावपाचें. ह्या एजीर कोण कामाक घेवचो ना. आनी मेन म्हणटा पळय ते आतां तेजी एज जाल्या ह्या एजीन आतां कोण कामाक घेतलो. आनी काय बरी ती हांगासर सायडीक आपणाचे स्टॉल चलयताली थंयसरूय तेज्या पोटार आड येयले. आमचें आतां कितें म्हणपाचें कांयच कळना. गोंयकारांक पासून हांगासर कितें 2 रुपया जोडटले जाल्यार मेळना. पळोवया आतां भायल्यांक तर सोडूनच घाल आमच्या गोंयकारांक वयना. चुरचुरे बाबड्याचे अगेन्स्ट उलोवपाक मेळना शाण्या सगळीच जाणां आपलें पोट भरता. तेंय सारकें. सो गायज ही व्हिडिओ म्हाजी जाता तितली शेअर करा हांगासर थंयसर. कळ्ळें न्हू CMा कडेन पासून पावपाक जाय. CM सर आमचे ही व्हिडिओज तूं पळयता प्लीज हे पळय हांगासरले जे आमचे सिनियर सिटीजन आसा हांगासर गाड्यो चलयतात धाकटुले आनी तेंचो कितें डेली इनकम कितें लाखांनी ना व्हेरी लिटल. सो एटलिस्ट तेंच्या खातीर तरी कितें तरी यू नो एटलिस्ट हांगा 4 गाड्या जे गोंयकारांचे आहा तेंकां तरी यूज करूंक दी. हे पळय लास्ट 4 गाड्या 1 2 3 आनी 4 चड ना सारकी टेन्शनान न्हू तूं सारकी.
सो पळोवया जाल्या पुरो. म्हाका एक थोडे दीस पयलीं खबर आसलेलें हांव खंय ना खंय कितें ना हात पांय मारतलो आसलो. सो पळोवया आतां देवाच्या कृपेन जाल्या पुरो कितें जाता तें. तरी हांव ट्राय करतलो म्हाज्या वाटेन जाता तितलें. शेतांतले मुळे हाडल्या पळय करकरीत सारके. आतां हे बरें धुवपाचे. हे पळय शेतान आमच्या शेतकऱ्यांनी पळय काय बरें हें केलां. व्हेजिटेबल्स लायल्या पळय मरे. सो गायज तुम्ही पळोवंक शकता आकान हाडलेले आसा भांगर. भांगर न्हू गायज हे पळय फ्लिपकार्टा वयल्यान हांवें हाडलेलो आसा पिलो. आनी हेका पळयात गायज कशें चेपटयला पळय आं हे कशें चेपलेले आसा पळय आं. आनी आतां कशें ऑटोमॅटीक फुलतले पळय ते दाखयता तुका. कर मू बेगीन. ओपन केलें पळय सोमतेच फुलोवंक लागले. पळय जशें ते ओपन करूं नाका ऑटोमॅटीक फुगले पळय. पळय चेपलेले आसले न्हू. आतां पळय जशें ते ओपन केले हे हितून पॅक आसले न्हू आनी जशें आतां ओपन केले पळय ते फुगले पळय सोमते. पळय अवी पळया अवी मॅजीक कसो न्हू. आयक तरी आमी हाडया ते चोपोवपाचें मशीन. आनी तेका मशीन आसता ते असल्या पोतयांनी घालप आनी तेच्या वयर ते घुंवणप मागीर ते सगळें सामान चेपता कपडे बिपडे. बरें अरे खरेंच चेपता तेतूरूच चेपयला ते. म्हाका हाडला हांवें. बेस्ट आहा न्हू. हेची लिंक तुमकां डिस्क्रिप्शनान घालता. मजा दाखयता पळय आं. पळय आं अचानक घेतले आनी मारतले पळय म्हाका. हात वयर कर खबर. यो गो बिलंडे हांगा यो. घे पळय काय करिना आतां खरेंच काय करिना यो. ओके सो गायज आयज आमच्या मुखार आसा पळय रायस मुळ्याची भाजी आनी सांसांव हेजें बिमलांचें. चल हांव जेयता. हांव सद्या हेंच जेयता आनी बारीक सारीक. सो गायज तुमी आयचो ब्लॉग पयला आसतलो. आयज आमी गेल्लेली दया आंटी कडेन सालिगांव फूड स्टॉलाचेर यो खा. आमी चिंतले खूब दीस जाले न्हू एक रावंड मारया थंय कॉफी घेवया. म्हाका काय कितें खावंक मेळना. कॉफी घेवया आनी घरा कडेन येवया म्हणून. बट जालें कितें आमकां गावलो सरप्रायज. तांकां थंयसरल्यान खंय नोटीस येयल्या लिगल नोटीस की टुडे इज युअर लास्ट डे. हेजे उपरांत तुमकां थंय स्टॉलाक घालपाक मेळची ना. बंद परमनंटली बंद. आनी हें आयकून म्हाका खूब वायट दिसलें कित्याक आमची जी जाणटे लोक आसा थोडे मेहनत करता बाबडे आनी आपणाची स्टॉलां चलयतात. तशेंच आनी एक स्टॉल थंय फुडें आसा. म्हाका ती दया आंटी सांगी की ती दोगांय कपला बाबडे खंय गाडो यूज चलयता आनी तेचे खंय चेडू बाबडे खंय बऱ्यान आसना न्हू. सीग आसता आनी ते बाबडे ते गाडो चलोवन ते पयशे तिच्या मॅडिकलाक हेका तेका वयता. सो असले हेंचेर पोटार आड येवप इट्स नॉट अ गूड थिंग गायज. आनी प्लीज म्हाजी ही व्हिडिओ जाता तितले मॅक्झिमम लोकांक शेअर करा. कितें प्रॉब्लम जाणा गायज लोकांचे तुमकां खरें सांगता. कोण कोणाचे धोळे करता जाणा. कोण कोणाची बारां मारता. तांकां व्हिडिओ पळोवपाक न्हू लोकांक खूब टायम आसता. कोणी कोणाची चड्डी सुकत घातलेली फारयली आनी कितें केलें हें पळोवपाक लोक न्हू आपणाचो मॅक्झिमम टायम काडटा. बट कोणाची मदत करपाक आनी मदत करणाऱ्याक केन्नाच लोक सपोर्ट करिना. आय डोंट नो वाय. सो ही म्हाजी मॅसेज त्या सगळ्या भावांक आनी भयणांक. तुमची आवय कशी तुमची भयण कशी तुमची मावशी काकी whoever it is अशें समजून तांकां ते बायलेक सपोर्ट करचे. जावं तेंच्या वांगडचे कितलीं थंय स्टॉलां आसा गोंयकारांची स्टॉलां तांकां सपोर्ट करची. आनी मॅक्झिमम प्रमाणान म्हाजी व्हिडिओ 1000 न्हू लाखांनी लोकांक शेअर करची
कित्याक ही व्हिडिओ म्हाजी CMांक पावोंक जाय आनी तेंचे कितेंय जें आसा जें सिच्युएशन आसा थंयसर तो रिवोक जाल्या पुरो आनी तेंकां बाबडे जे 2 रुपया जोडूंक मेळटाले ते जोडूंक मेळ्ळ्या पुरो न्हू. कितें म्हणूंक सोदता तूं? एका वाटेन आमचो गव्हर्नमेंट सांगता आमचे खंय गोंयकार काय करिना, पण सारकें नव्हे. आमचो यूथ खंय काय करिना, फक्त खंय घरा बसून खंय मोबायल चलयतात, सुशेगाद रावंक सोदता. आनी दुसऱ्या वाटेन जेन्ना आमचे गोंयकार, जेन्ना आमचे यूथ फुडें सरता कितें तरी करपाक, तेन्ना अशें सिच्युएशन जाता. तशेंच आसता तें गायज, अशेंच चल्लां. आनी तुमकां खरें सांगता, हांवें एक शॉर्ट व्हिडिओ घातलेली, तुमी पळयला जाल्यार म्हाका खबर ना. हांव गेलो न्हू मार्केटान, नुस्त्याच्या मार्केटान, गाडी पार्क केली, भितन गेलो, एंट्रन्साकूच एक जाणटी सारकी हिंदू जाणटी, कापाट घातलेलें, कापाट म्हणजे साडी, आनी बिमला विकपाक बसलेली. हांवें म्हटलें आई बिमला कशी गे, 40 रुपया वांटो बाबू म्हणून लागली. हांवें म्हटलें सगळी खोपली की ना आत्तां येयल्या म्हणून लागली. हांवें तिचे कडल्यान एक वांटो घेतलो बिमलांचो, 100 रुपया कितें आसले म्हाजे कडेन, म्हणजे मोडचे. तिचे कडेन बाबडे कडेन जीपे बीन कांय नासलो. हांवें तिका पयशे दिले, एक वांटो घेतलो आनी हांव मार्केटान गेलो, फीश मार्केटान एंट्री करता जाल्यार थंय खूब लोक दिसले म्हाका नुस्तें विकतात आनी सगळे भायले आवटसायडर्स. इसवणाची रेट विचारली 1200, पापलेटाची रेट विचारली 700, सुंगटां विचारली आनीक तेजी रेट, आनीक हेजी तेजी रेट. आनी हांव चिंत्ता, हेवटेन असो वळोन पळयता जाल्यार गोंयकार हार्डली 4-5 आनी बाकीचे सगळे भायले लोक येदे मोठे 100 रुपयो घालून जिन्ना भिन्ना करून आपणाचे हितून बोळा मारतात. थंय मेन थिंग कितें आहा जाणाय गायज, आमचे न्हू गोंयचे भुरगे मेहनत करूंक सोदता. तांकां आतां विचारशीत न्हू जाल्यार ते कितें म्हणटा ना, भैया आपूण नुस्तें सुद्दां विकपाक रेडी आसा, सारकें न्हू, फक्त जागो मेळोंक जाय म्हणटा. थोडे लोक अशें म्हणटात की आमचे खंय लोकांनी खंय आपणाचे शॉपां बिपां खंय भाड्याक दिले, आपणाचे बिजनसा खंय रेंटाक दिले आनी ते खंय सुशेगाद आरामात खातात. आनी थोडे जाण म्हणटा हांगासर हें ना, म्हणजे सोर्स ऑफ इनकम ना, म्हणून लोक खंय UK वयता. सगळें सारकें, पण म्हाजे असले जे भाव आनी खूब गोंयान आसा, ते बाबडे कितें तरी करूंक सोदता. तांकां बाबडे ऑपॉर्च्युनिटीच ना, म्हाज्या असल्याक ऑपॉर्च्युनिटीच ना. हांव कित्याक बसों शकना नुस्त्याच्या मार्केटान नुस्तें विकपाक? कितें वायट आसा भितन? ओके, कसली लज आसा आपणाच्या आवय बापाची आनी आपणाच्या बायलेचें पोट भरता जाल्यार वाय नॉट? आनी अशे खूब भुरगे सुद्दां म्हणटात आमी नुस्तें विकपी, आमी कितें तरी करूंक सोदता, आमी कसले धाकटे स्टॉल ओपन करूंक शकता, सारकें नव्हे. सो हे जे बारीक वस्तू ते हायलायट करूंक जाय आनी आमचे बाबडो विरेश बाप हे कितें ना कितें इश्यूज बाबडो लोकां खातीर करताच आनी सद्या UK गेल्लो आसा. आनी खरें म्हाका वायट दिसलें आयज दया आंटी कडेन उलोवन ती म्हाका म्हणटा आपूण इतलो लोन काडला बाबू, आतां आपूण भुरग्याचें एज्युकेशन कशें करतले, लोन आपणाचें आहा तें कसो भरूं? आपूण आतां कामाक वयतली जाल्यार आपणाक कामाक कोण दवरचो ना, ह्या जाणटेक आपणाक कोण कामाक दवरतलो काय म्हणटा बाबडी. खरें वायट दिसलें म्हाका. सो काय जाल्लें पोटार कोणाचें आड येवं नाका. आनी कोणूय तुमी म्हाजी व्हिडिओ पळयता, ओके, व्हडलो मनीस कोणूय व्हिडिओ पळयता आनी तुमकां अशें दिसता की तुमी कितें तरी करूं शकता, तुमचे कडेन असो पावर आसा कितें तरी करूं शकता हेंच्या खातीर, जाल्यार प्लीज तुमी दोनी हात फुडें सरून तेंची मदत करची. आनी येस, सुचलें दिल्लें म्हाका हें पळोवन सगळें म्हापसा मार्केटान ती बाबडे जाणटेक पळोवन बिमला विकताली 40 रुपयाची. हांवें तेका विचारलें सगळो म्हाल कितलो आहा गे तुजो? 500 रुपयाचो आहा बाबू म्हणलाली. तूं खंयसून येता गे? आपूण म्हणलाली पारशासून येता. पारशेसून हांगा येवपाक बशीकूच केले 100 रुपया, 100-150 रुपया येवपाक वयपाक गेले आनी तितून ती बाबडी 350 रुपया जोडून घरा व्हरतली. 350 रुपया दिसावडो बाबडे जाणटेक ते वताच्या कडार बसलेली बाबडी. आनी असो आपणाचो कापाड म्हणजे साडयेचें हें अशी तकलेर घेवन अशी रावलेली सारकी. आनी हांवें नुस्तें घेतलें, लेफ्यो घेतल्यो आनी हांव भायर सरलो आनी तिचे तोंडाक पयलें ती म्हाका पळयता बाबडी आनी खूब वायट दिसलें म्हाका सारकें. सो हे बारीक इश्यूज आसा ते कोण हायलायटूच करिना आनी कोण उलोवंक वचत जाल्यार तेंचें तोंड दाबतात लोक. तशेंच आसा, आमी कितें म्हणून करूं शकता? दीस इज वॉट इट इज.
आनी म्हाज्या हेल्था बद्दल म्हाका खूब मेसेजीस येता लोकांच्यो, म्हाज्या फ्रेंड्सांच्यो, फॅमिली चड मम्मी आपणाची माय पाय आनी भयण भाव आनी आपणाचे गर्लफ्रेंड वर वायफ हेजे उपरांत बाकीची खंयचीच फॅमिली तुमकां कसल्याच बऱ्या हितून पोवची ना, केन्नाच ना. म्हाजी जाल्यार बिलकूल ना. सो हांव डायरेक्ट ओपनली उलयतां, बिंदास छाती फुये करून उलयतां. म्हाका कोणाचें कांय पडलेलें ना, कोणाच्या हितून इनवॉल्व ना आनी ना म्हाज्या हितून कोण इनवॉल्व जावपाक सोदिना आनी सोदूय नाका. कितें म्हणटा आमी सारकी एक जीव सदाशीव सुशागाद सारकी. ओके, सो तांकां सगळ्यांक सांगूंक सोदता की जे म्हाजे कॅरींग फॅमिली मेंबर्स आसा, मस्तीखोर गोवन्साचे, म्हाजी हेल्थ स्टेबल आसा. लूज मोशनाचें मातशें कमी आसा, पूण तरी जाता. हांवें कितें खाल्लें जाल्यार चड वगत उरना आनी म्हाजी वेट सारकी खूब कमी जाल्लेली आसा. तुमी टी शर्ट बी शर्ट पळयता म्हाजे सारके, हें आतां तुमकां व्हडलें दिसता आसतलें, पूण हें पळय सारकें खूब खूब चेंजीस जाल्लेले आसा म्हाज्या हितून. बट जें देवान दिलां तेंच तुमकां मेळटलें. आनी तशेंच एक चेडूं जें आमी कोणाक हेल्प केलेली तेय बाबडे सिरियस आसा, आजून तेजें कांय हें ना. सो तुमी जाता तितले प्रेयर्स करचे. कॉमेंट सेक्शनान कॉमेंट करा म्हाका आनी प्लीज प्रे करा. तुमी चॅपलान वयता आसतले, कोणी टेंपलान वयता आसतलो, कोणी मस्जिदान वयता आसतलो. सो तुमी सगळे जाण प्रे करा दोनी हात जोडून की बाबडे तें सारकें जालें पुरो म्हणून. आनी म्हाका नाका प्रे करूंक, तेकाच प्रे करा न्हू. तें सारकें जायत जाल्यार म्हाका अशें दिसतलें की हांवें संवसारांतलें सगळ्यान व्हडलें कितें म्हणटा तें आमचो गिफ्ट गावलेल्या भशेन म्हाका. सो येस, आनी चॅनलाचेर नवे आसा लायक शेअर सबस्क्रायब. हांव मेळटा तुमकां नवे आनी इंट्रस्टींग विडियोन. टील एंड टाटा, गुड नायट आनी बाय. सबस्क्राईब करा. सबस्क्रायब करपाक विसरो नाका. चला बाय, मेळटा तुमकां फाल्यां.